सध्याच्या परिस्थितीन भुरग्यांच्या शिक्षणाक ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रिया मजत करता, पण सगळीच कडेन ते शक्य ना. काय वाठारांनी सामकी उणी वा काय कडेन कनेक्टिव्हिटीज मेळना. सुबदोळे, पाडी, बार्शेच्या भुरग्यांच्यो तशेंच तांच्या पालकांच्यो ह्या बाबतीन जायत्यो कागाळी आसात. मोबाईल टॉवर एका किलोमिटराचेर आसूनय तांकां ऑनलाईन स्टडी करपाक अडचणी येतात. शारांतल्या भुरग्यांक बरें मोबायल नेटवर्क मेळटा, देखून त्यांचो ऑनलायन अभ्यास व्यवस्थित चलता. पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी बरी मोबायल कनेक्टिव्हिटी दिवपाक सरकार कित्याक अनमनता? सुबदोळेच्या पालक आनी भुरग्यांनी प्रस्न विचारला. हे समस्येचेर बेगोबेग उपाय काडपा खातीर संबंधितांनी यत्न करचे. राज्य मंत्रिमंडळान हालींच गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर 2020 पॉलिसीक मान्यताय दिल्या, जातून खाजगी वा भौशीक सुवातांचेर मोबायल टॉवर घालपाची तरतूद आसा. मुखेलपणान सरकारी सुवातांनी मोबायल टॉवर उबारतले अशें उतरय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लें. नेटाचे कनेक्टिव्हिटी नाशिल्ल्या कारणान खूब प्रॉब्लेम जाता. आतां हांगा जर पळयलें जाल्यार 2.5 किलोमिटर टावर आसा, पूण तेची कनेक्टिव्हिटी इतले थर्ड क्लास आसा. रिलायन्स जिओचो टावर तो 4G म्हणटात आनी 2Gची स्पीड ताका मेळना. आतां समजा एक ऑनलायन टिचर शिकयता, समजा एका भुरगो शिकता, टिचर कितें उलयता तें आयकपाक येना, ओन्ली बफरिंग जावप आनी भुरगो कितें उलयता थंय आयकपाक येना. एक सादो जर एक खंयचो युट्यूबाचेर स्टडी मटेरियल जर तुमी सर्च केलें तें तर सोडून दिवपाचें. एक फोटो डावनलोड जावपाक 1 मिनीट हें वता, 1 मिनीट वता. सो अशा टायमार जे रुरल जे एरिया आसा पळय ते भुरग्यांक शिकपाक व्हेरी टफ. म्हणजे ऑलमोस्ट दोंगराचेर बी वयचें पडटा, झाडांचेर बी चडटा पळय त्या टायप नेटवर्क सोदचें पडटा. इवन इतलो लार्ज टावर आसा, पूण हे प्रॉब्लेम सिटी एरिया फेस करचे पडना. सो सरकाराक सांगपाचें म्हळ्यार इतलें की फक्त सिटीच्या भुरग्यांचेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करपाचें, फक्त ते भुरगे शिकपाचे आनी गांवांतल्या भुरग्यांक कितें करपाचें. रिचार्ज पॅक जे आसता पळय मोबायलाचें तितले सेम पयशांचे मारता की आमकां कितें एक्सटेंशन आसना. सो जेन्ना आमी सेम अमावंट जेन्ना आमी पे करता पण आमकां सेम क्वॉलिटीची मेळपाक जाय, कनेक्टिव्हिटी आमकां मेळपाक जाय. टावराचे खूब प्रॉब्लेम आसा आमकां. आमच्या गांवांनी रेंज मेळना हें खरें, पूण टावर घालपाक गेल्यार लोक आडयता, लोकांक अपूज आसता, ग्रामपंचायती अपूज आसता. लोक म्हणटा माड लागना, शेतां माल पडटा टावर घातल्यार, अशी लोकांक समज जाल्ली आसा. पूण हे टावर अत्यंत गरजे आसा. आतां शिक्षणा खातीर प्रत्येक भुरग्याक मोबायल घेवन दिलो, पूण तो मोबायल चल्ला हें खरें. पूण सरकार म्हणून कितें घेतलो, सरकार टॉवर हाडपाक घाल्यार लोक आडयता आनी लोकांक रेंज जाय, लोकांक दोनी जाय. कितें कशें करप हें लोकांक समजूंक जाय की आपणाक आपल्या भुरग्याक शिकपा जाय. आनी आतां रेंज ही अत्यंत गरजेची जावन आसा आनी लोकांनी तें मानून घेवपा जाय. आमकां टॉवर घाल ह्या गांवांत रेंजीच मेळना. लोक भुरग्यांक त्रास करून काम करून कश्ट करून पयशे मोबायल घेवन घेतले, पूण तेंचो कांय उपेग जावपा नास दिसता. कित्याक ते मोबायल भुरग्यांक रेंजीच मेळना पळय. तेका लागून ह्या शिक्षणाक लागून ह्या भुरग्यांक आवय बाप खूब त्रास करून तांकां मोबायल घेतला, लोकांक रीण काडून घेतल्या, जाय तशें करून घेतल्या. पूण ते भुरगीं शिकपाची लोकांक उमेद आसना, ताका लागून हे घेतले. पूण जे भुरग्यांक मोबायला लागून हे जावपा ना दिसता शिकपाक. रेंज मेळत ना, रेंज मेळना लागून. मागीर आतां मोबायल घेवन दिले ते फुकट जाले. हय फुकट जाले, कित्याक रीण काडून ते कश्टांतले पयशे सुद्दां ते तेंच्यान हाडून भुरग्यांक लागून दिल्ले न्हू, पूण ते कांय उपेग जावपा ना दिसता. आज आमगे ह्या खेड्या गांवांत ही मोबायल म्हणटा आसा खरें, पूण ताका रेंज मेळना. कारण ह्या खेड्या गांवांत ते टॉवर वगैरे ते बरोबर ना, ताका लागून भुरग्यांक शिकपाक खूब त्रास जाता. आनी आज मेन म्हणल्यार ह्या ऑनलायन सगळी शिकप जाता, ताका लागून आमगे भुरग्यांक चडांत चड हे खेडे गांव आसले कारणान तांकां रेंज मेळना. ताका लागून ती खूब भुरगीं तांकां त्रास भोगचे पडटा. कित्याक एकमेकाल्याक पळोवन तांकां खंय तरी रेंज मेळटली काय दुसऱ्या गांवांत सयऱ्या गांवांत वचून खंय तरी वचून तेमकां कितें तरी तांकां मातशी गायडलायन करची पडटा. ताका लागून म्हागेली एक मागणी आसली की आमच्या ह्या गांवांनी सरकारान तरी मातशें लक्ष दिवचें. कारण ह्या कित्याक लागून ह्या सिटीत जे पळय भुरगे पळय शिकता तो विशय आमच्या ह्या खेडेगांव भुरग्यांक मेळोंक शकना. गोवा 365 खातीर बार्शीच्यान रमेश नायक रावत.